फट उलोवप काँग्रेसीची परंपरा न्ही. हांव फट उलोवंक ना. उलयला जाल्यार मुखेलमंत्र्यान दाखोवन दिवचें हांव कितें फट उलयलां तें. हांव ताची जाहीर माफी मागपाक तयार आसा अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान पणजेन पत्रकार परिशद घेवन सांगलें. काँग्रेस पक्षाचें जें फावंडेशन आसा तें ट्रुथाचेर आसा आनी काँग्रेस पक्ष खंयच्याय विशयाचेर फट म्हणटा ती केन्नाच उलयना. आमकां नमतें घेवपा पडल्यार कोता येता आमी खरें तें उलयतले. हांवें एक शब्द सुद्दां म्हागेलो जर चुकला, तुगेल्या ज्या प्रॉपर्टीचेर जो इशू आशिल्लो सावंतवाडीच्या, जो आमी रेज केल्लो, आनी तो आमचो अधिकार, कारण तूं गोंयचो मुख्यमंत्री, तूं गोंयचो ह्या राज्याचो तूं राजा असो, आमी सगळी प्रजा. सो तुवें मान्य केलें की आपणे प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणून. सो हांवें खंयची फटिंगपणी केली ती मुख्यमंत्र्यान सांगची. हांव मुख्यमंत्र्याची जाहीर माफी मागपाक तयार आसा. कित्याक फट उलोवप हें आमचें पिंड न्ही, हें पिंड तुमचें. फट उलोवपाक आमकां कळना, आमकां लज दिसता फट उलोवपा जाल्यार सुद्दां लज दिसता. तुमकां अभिमानान तुमी फट उलयतात, तुमकां अभिमान दिसता, कारण तें तुमचें पिंड. राज्याची आर्थीक स्थिती वायट आसा. गोंय सरकार उदरगत करपाच्या नांवान रिणाक काडीत आसा. इतलें आसतना मुखेलमंत्र्याक राज्याची आर्थीक स्थिती सुदारपाचेर लक्ष दिवचो सोडून जमिनी विकते घेवपाचें धाडस कशें जाता असोय प्रश्न काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला. तुका लज दिसपाक जाय आशिल्ली. ज्या राज्याचेर 20,000 कोटीचो लोन आसा, ज्या राज्याचेर तुवें 1.5 लाख रुपया प्रत्येक मनशाच्या तकलेचेर लोन काडलेलो आसा, आनी तूं अधिकारान सांगता आपणे सावंतवाडी प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणून. पयलीं म्हणजे तुजी लज दिसपा आशिल्ली तुका. ज्या राज्याक तुवें लोनांतलो बाजार केल्लो आसा, लोन काडून तूं सण साजरे करता आनी तितूंतल्यान तुमी करप्शन करून पयशे हें करतात. तुका थोडी तरी लज आशिल्ली राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून. जेन्ना राज्याचो राजा श्रीमंत आनी प्रजा गरीब, राज्य लोन काडून चलयता आनी राजा आसा तो जमीन विकती घेवपाक वयता. हेजी तुका लज दिसपाक जाय आशिल्ली. हांव तुजे कडेन मागतां की तुजे कडेन आनीय प्रॉपर्टी आसा म्हणून आयकल्यात, त्या प्रॉपर्टीचें लिस्टूय तुवें अनावन्स कर, पब्लीक कर. कारण लोकांक जाणून घेवपा तूं राजा आमचो, तूं मुख्यमंत्री. सो मुख्यमंत्री कितलो श्रीमंत जायत चल्ला आनी प्रजा कितली गरीब जायत चल्ल्याक तीय कळोनी. आनी आमदार जावचे पयलीं कितले प्रॉपर्टी विकती घेतल्यो आनी तूं आमदार जातकर कितले प्रॉपर्टी विकती घेतल्यो त्योय तुवें हें कर. मुखेलमंत्री सावंतान स्वताच्या मतदारसंघातले लोक कशे दीस काडटात तें पळोवचें. तांचेर कितें परिस्थिती आयल्या हाची पळोवणी करची अशी चोडणकारान मागणी मुखेलमंत्र्या कडेन केल्या. ज्या मतदारसंघांतल्यान लोकांनी तुका निवडून दिल्लो आसा, हांव आमच्या राजा कडेन मागतां, जेन्ना तूं अभिमानान सांगता की प्रॉपर्टी आपली विकती घेतल्या म्हणून, त्या मतदारसंघाक मातशी पासय मारून यो. त्या मतदारसंघाक जे ट्रक कळमेतात ते पळय. त्या मतदारसंघाक जी नदी आसा त्या नदयेक बार्जी आसात त्यो बार्ज्यो कश्यो कळमेतात त्यो पळय. ज्या मतदारसंघाक जी खेडी आसात त्या खेड्यांनी लोक 2 वेळांचें जेवण जेवतात काय ना तें पळय. त्या घरांनी बँकेचे ऑफिसर कशे दारांनी येतात लोन व्हरपाक, लोनाची रिकवरी करपाक तें पळय. ज्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक एडमिशन दिल्या स्कुलांनी, ज्या कॉलेजींनी जे शिकतात, मायनींग बंद जावन तेंची परिस्थिती कशी जाल्याक ते फी भरपाक शकता काय ना तें वचून पयलीं भोंवून पळय. ज्या लोकांनी तुका निवडून दिलो, हांव गोंयचे बाकीचे उलयत ना, तुका जेणी निवडून दिल्लो, ज्या साखळे मतदारसंघाच्या लोकांनी निवडून दिल्लो त्या मतदारसंघाक एक पासय मार. आनी त्या लोकांची परिस्थिती कितली वायट जाल्ली आसा तुमचे खातीर, तुमच्या फटिंगपणा खातीर. जे 2012 साकून तुमी मायनींग बंद केले आनी लोकांक फटयत सांगत आसात की मायनी फाल्यां सुरू जातल्यो म्हणून. त्या मायनींग डिपेंडंटाची परिस्थिती कितें केल्ली आसा ती तूं पयलीं पळय. तुज्या मतदारसंघाक जे शेती आसात आनी जे म्हादयचेर परिस्थिती कितें जातली ती पयलीं पळय. तुका थोडी सुद्दां लज दिसपाक जाय आशिल्ली. जेन्ना आपली प्रजा थंय रडटात, जे तुजे वोटर आसात ते रडटात, 2 वेळा जेवणाक ते आयज ओंकलेले आसात आनी तूं प्रॉपर्टी विकती घेयत आसा. विजय सरदेसाय बरोबर सरकारान आसतना सरदेसायन केल्लो भ्रश्टाचार दिसूंक नासलो.
मात मुखेलमंत्रीच्या विरोधात सरदेसाईन आवाज करतकच तांणी केल्लो भ्रश्टाचार मुखेलमंत्र्यान उक्ताडार हाडलो. बरी गजाल. उक्ताडार हाडप विरोधकांचें काम. सरकाराचें काम कारवाय करून गोंयकारांक न्याय दिवप. काँग्रेसीन ह्या संबंदान कागाळ केल्लीच आसा. मुखेलमंत्र्यान ताची चवकशी करून कारवाय करची. धमकी दिवन वोगी रावचो न्ही. तशेंच मुखेलमंत्री उलयला त्या प्रमाण आनीक भ्रश्टाचार केल्लो आसा ताची चवकशी करची मागणी काँग्रेसीन केल्या. ते एफिडेवीट 2007 आनी 2012 म्हणजे तुमचे सरकारांक येवचे पयलीं तें आशिल्लें. तेजे नंतर तुमच्या सरकारान तुमी ताका ग्लोरिफाय केलो, ताका तुमी उपमुख्यमंत्री केलो आनी तेजे तुमी गूण गायले. तूं तेजे फुड्यान वयतालो, तेजेय गूण गायतालो. हें सगळें चलता आसतना तुका ते प्रॉपर्टीचें कांयच दिसलें ना. ही ढोंगीपणां म्हणटात. कारण तूं तूं कंप्लेन केल्ल्या भशेन काल करतात. इशू रेज आमी करप, कंप्लेन तुवें करप न्ही, कंप्लेन आमी करप. विजय सरदेसायाची ज्या प्रॉपर्टी तुवें मालमत्तेची सांगलां तेजेर आमकां एक्शन प्लॅन सांग. तूं एक्शन केन्ना मेरेन घेतलो आनी तुका एक्शन घेवपाक सुमोटो सुद्दां घेवपाची गरज ना. काँग्रेस पक्षान ह्या इशूचेर कंप्लेन ऑलरेडी केल्ली आसा 24 जून 2016 आनी तेजे नंतर आमी परत फॉलोअप तेजेर केल्लें आसा. कंप्लेन ऑलरेडी फायल केल्ली आसा आमच्या फातोर्डा ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन. आनी ती कंप्लेन सगळ्यांक केल्ली आसा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केल्ली आसा, चीफ विजिलन्स ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी गोवा केल्ली आसा, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस एंटी करप्शन ब्रांचाक केल्ली आसा, इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिसांक केल्ली आसा, डायरेक्टर ऑफ फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट तेंचे कडेन केल्ली आसा. सो तुमकां कांयच करपाची गरज ना. कंप्लेन ऑलरेडी काँग्रेस पक्षान दिल्ली आसा. सो हेजेर एक्शन कितें घेतलो तें तूं घे. आमी रजिस्टर पोस्ट केले तेजेय आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स हे आसात. आनी ही कंप्लेन आयज केली ना. तुवें तो आज इशू कित्याक केला? तुजे प्रॉपर्टीचे ताणें पांय दवरलो म्हणून तूं हें करता. म्हणजे तूं तुमकां दोगांयलें तुमचें सेटींग कितें चल्लें काय कितें? तूं म्हाजें काडनाका, हांव तुजें काडनाका. तूं लोकांक वेटेज सरनाका तें पब्लिकली सांगून. म्हणजे तूं विजय सरदेसाय सांगनाका तूं आपले प्रॉपर्टीचेर उलयनाका, आपूण तुजे प्रॉपर्टीचेर उलयता. कारण तुमी दोगूय एनडीएचे घटक न्ही सगळे एकूच आसा. सो लोकांक पिशे करनाका, मिडियाक यूज करून घेयनाकात तुमचें हें सादपाक. एक्शन घे, कृती घे, आमकां दाखय तुगेलें एक्शन कितें आसता आनी कितें टायमलायन सांग.